दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. जेरुसलेमांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुदेवांत आनी सामारियेंत शिंपोडली. भोक्तिमंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसंटन करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सोरूंक दादल्यांक तशे बायलांक भायर काडून तो बोणकोणींत घालतालो. पूण शिंपडलोली ती जोडी मोडी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेली. असो फिलीप सामार्याच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक पोरगोट केलो. ताचे विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयली देखून फिलीप पोरगोट्टालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देवचार बसलोल्या थंय मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुष्कळ आर जाल्ली आनी तोंटी बरी जाली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हणया पृथ्वीवेल्यान समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. पृथ्वीवेल्यान समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायोना गोडात. ताचे मोहिमेची कीर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोना गायता. तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. आमकां थोटाक करतात तसली मनशां मदें घोडिल्ली विस्मितां. जबाब पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केल्ली सुकी भाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष. आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. जबाब पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. जीं कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलों. सर्वेस्पराक जोय. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांची उरपोजीक म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देवला. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी ही. जी सगळीं ताणें म्हाका दिल्यात तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. पूण निमाण्या दिसा ताका सगल्यांक हांवें पुनोवन जिवंत करची. हीच ती म्हज्या बापाची खोशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाणे दिसा
हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ हाका लागून त्या नोगरांत व्हड खुशालकाय वसताली. गौरेश खरी खुशालकाय सोदूंक जायत्या जाणाराशी गुरूशी गेलो, पूण ताका समजुणी फावो जाली, पूण खुशालकाय मेळूंक ना. एका दिसा तो बागींत बसून चिंतालो. तेन्ना ल्हान भुरग्याक आपल्या बापायशी खेळटा तो पळयता. तो 6 वर्सांचो भुरगो आपल्या बापायक पिन घेवन ताच्या कुडीक तोपतालो आनी बापाय आसून ताचेशी खेळटालो. भुरगो व्हडल्यान आसून खुशाल जातालो, पूण ह्या पिनांनी बापायचें रगत येतालें. गौरेश ताका विचारता, तुजें रगत येता आनी तुज्यान भुरग्याक थांबूंक जायना? म्हजी पोतीन आतांच सोंपल्या, भुरग्याचें दूख सोंसूंक जायना. त्या पासत ताका खुशाल दवरूंक हें रगत कांयच न्हय. आयच्या पयल्या वाचपांत पयल्या क्रिस्तांव आनी शिसांक जेजू खातीर कोश्ट सोंसचे पडटा तें आमकां दिश्टी पडटा. शिसांचें मन आसलोलें फकत जेजूक परगटूंक, आनी जेजूक परगटतना तांकां सावलूचो विरोध मेळटा. सावलू पोरचेक चड पिडापीड दितालो. असले परिस्थितींत जेजूचे शीस गोट रावले आनी लोकांक तांणी आपलो बावार्थ गोट दवरूंक आज्ञा दिली. आमच्या जिवितांत सोबार पावटी आमी कोश्टांक बोली पडटा तेन्ना आमकां संवसार जोड जाता. आमी जेजूचे खरे शिस जाल्यार कोश्टांत वेंग मारून दुसऱ्यांक जिवीत दिवन खुशाल करूंक हेंच आमचें मिसांव आनी बागिवंतपण. मागणें, कोश्टांतल्यान दुसऱ्यांक खुशाल करूंक बागिवंतपण सोडूंक आमचेशी तूं राव जेजू.